नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव विनोद नायक। तर आयचे व्हिडिओन हांव वचपाक लागला टर्टल डोर म्हणटा थिंगा एक बरें जुरेसिक कोस्ट म्हणटा तेका एकदम सुंदर जागो आहा। आता सकाळचे 6:45 जाल्ले आसा आणि वातावरण हे भाशेन आहा, सारकें दमट दमट आहा आणि आयज 32 डिग्री टेम्परेचर आसा खंय, पण ते दनपारां जातले 12 उपरांत। पण सद्या आता टेम्परेचर गाडयेन दाखयता 10 डिग्री आणि तरी पण पळया फ्रॉस्ट जाल्ले आसा आणि मातशें दमट दमट दिश्टी पडटली तुमकां। तर आता हांव आता खंयसून वयता हे आमच्या एरियासून तेका म्हणटा वॉटफोर्ड। हांगासून ते दाखयता 2 आवर्स ती 2 वर 2.5 वरांची वाट आहा म्हणून अशें दाखयता। तर वता वता आमी चाव पाणी पितले, चाव बी घेतले आणि पेट्रोल कितें टॉपअप करपाचें आहा तें करतले आणि कितले पेट्रोल लागतले आणि थंय वचून पार्किंगाचे खर्च कितले आणि कितले वर लागतले, बशीन वचपाक मेळटा काय ना, ट्रेनीन वचपाक मेळटा काय ना, हे सगळे तुमकां इन्फॉर्मेशन हांव हे व्हिडिओन दितलो। तर व्हिडिओ सगळे पळयात आणि जाता जाल्यार तुमचे फ्रेंड सर्कलान व्हिडिओ फॉरवर्ड करात। सगळ्यांक पळोवनी हे सुंदर देश भरपूर सुंदर हा, भरपूर सोबीत हा पळोवपा सारखे आणि एकदम बरे जागा, खूप पयस पयसून लोक येता हांगासर। आता सकाळचे 6:45 जाल्ले आसा आणि आमी वचपाक लागला टर्टल डोर। चान्नी येयली मध्यात, हे सगळे सांबाळचे पडटा। हांगाची स्पीड लिमिट 30 आहा। आता मातशें स्लो वयचें पडटा, स्पीड लिमिट फॉलो करपा जाय। पण आता आमी M4चेर आसलेले हेच्या पयलीं आता मोटरवे नंबर M25 चेर आहा। हांव ते पान खायना, हांव लवंग म्हणटा न्ही ते हांव खायत आसता। लोकांक दिसलें पान खाता म्हणून तुका लवंग दे, चिंगम खावचे पेक्षा लवंग खाल्ले बरें अशें म्हाका दिसता। तर M25 मोटरवेचेर आहा आमी आता। हांगासून आमकां 2 वरांची वाट आहा हांगासून आणि 111 मायल्स दाखयता। मूर्ख पळय 70च्या स्पीडार 50चेर वचपाक लागला, मागीर क्रूज कंट्रोल चेंज करचें पडलें। असे खूबशे लोक तुमकां दिसतले 70च्या स्पीडीचेर 80चेर वयता, 90चेर वयता, ते अलाउड ना आणि भरपूर त्रासान पडपाक शकता लोक। हांगासर कॅमेरा सगळे लायिल्ले आसता, त्या हिसपान कोणूच चुकाना। ताका लागून जे स्पीड लिमीट आहा पळय ते स्पीड लिमिटाचेर रावल्यार बेस्ट, बरें दिसतलें जिवाक आणि आराम आसतले, काय तालाव ना काय ना। आणि तेजे स्पीड लिमिटाचे सकयल उरल्यार बी जाता, पण चड उरपा जायना। जर तुम्ही स्पीड लिमिट तुमकां फास्ट चलोवपाचें ना न्ही, ते लेफ्ट सायडीन जे लेन आहा न्ही ते लेनाचेर तुमच्या हिसपान तुम्ही वचपाक शकता, पण एकदम स्लो बी न्ही। आणि रायट सायडीन जे लेन आहा न्ही, खूब लोकांक रॉंग इन्फॉर्मेशन आसा की रायट सायडीन जे लेन आहा पळय ते फास्ट लेन म्हणून। ते फास्ट लेन न्ही बाबा, ते फक्त ओवरटेक करपा लागून आहा। जे रायट सायडीन जे लास्ट लेन आहा न्ही ते ओवरटेक करपाक, कोणाक ओवरटेक करपाचें, रायट लायनीन येवपाचें, ओवरटेक करपाचें आनी तेवटेन वचपाचें। लोक खुबशे खटखट्यांक दिसता कितें अरे ते लायनीन गेले कितें आपूण फास्ट चलोवपाक शकता, अशें कांय ना। ते फास्ट जालें काडल्यान मागीर। ची स्पीड आसा। आता क्रूज कंट्रोलाचेर हांवें गाडी घातला, म्हाका काय करपाची गरज ना, पांय दवरला हांवें सायड एकदम फोल्ड करून रिलॅक्स करून बसता। गाडी आपोआप त्या स्पीडीचेर सेट आसा आणि त्या स्पीडीचेर वतले रिलॅक्स। 2 वर ड्रायव्ह आहा, मदीं चाव बी जाय जाल्यार आमी पिवया, कित्याक हांगा रुल्स आहा की तुमी गाडी जेन्ना चलयता न्ही तेन्ना काय खावपाक शकना। म्हणजे आतां हांव हे खाता ते वेगळे, म्हणजे अशे चणे जाले, भिकणां जाले, बिस्किटी जाली, अशे हे सगळे काय खावपाक शकना। चिंगमा लवंग घातला ओके, म्हणजे उदक पासून पिवपाक शकना तुम्ही, चाव कॉफी पिवपाक शकना। आता फूल रुल्स जे आनी सारखे स्ट्रिक्ट जाल्ले आसा, तर मातशें सांबाळून रावात। सगळे कडेन तुमकां कॅमेरा पळयत आहा। आता हांगासर आमी पेट्रोल भरया, फूल टँक करया। अर्दो टँक जाल्लो आसा, फूल टँक केल्ले बरें। घेवया एक ल्हानशी ब्रेक। अरे आप लोग
एक छोटासा ब्रेक लेते हैं, चाय कॉफी पी लेते हैं. हिंदी मारचे पडटा कारण फूल जे व्हिडिओ आहा न्ही ते नाईक 78 माझ्या हिंदी चॅनलाचेर मेळटले तुमकां. नाईक 78 लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शनान मेळटले आनी तेजेर तुमकां भरपूर कितें कितें पळोवपाक मेळटलें आख्खें. तर चाव कॉफी सँडवीच हे सगळें घेतलां हांगासर. हे बरें ओडटा आनी वयता. ब्रेक घेत घेत वयतलो हांव. आतां एक सर्वीस स्टेशन आसा. गेले सर्वीस स्टेशनान हांव रावल्लो कितें बरें ब्रेकफास्ट मेळटलें म्हणून. चडांत चड सगळे थंड वस्तू आहा. WSB आनी हे ते थंड वस्तू सकाळी सकाळी कोण खातलो. मागीर थिंगा एक चाव मारले आनी येयलो परतून. 5 मायल ड्रायव केले उपरांत आनी एक सर्वीस स्टेशन दिश्टी पडलें, मॅकडॉनल्ड्सान तुमकां खबर आहा सँडवीच बी सवाय मेळटा हांगा फटाफट. हांगासर फटाफट नाश्ता करया, चाय वांगडा एक कॉफी मारया आनी मागीर फुडें सरया. आनी 70 मायल्स आहा हांगासून आनी एक 1.5 वर लागतले. रस्त्याचेर काम चालू आहा म्हणजे स्पीड लिमीट मातशें कमी केल्या तेंच्यांनी, ताका लागून टायम मातशें वाडटले. ओवरऑल तुमकां खूब मजा येवपाची आहा. व्हिडिओ आवडल्यार लोकां कडेन शेअर करपाक विसर नाकात. खूब मेहनत करता कोंकणी चॅनल करपाक. लोकांक दाखया, तांकांय पळोवनी हे सुंदर देश. मेळ्ळें तर फुडें मॅकडॉनल्ड्साची जे कॉफी म्हणटा न्ही सारकें बकवास, पैसे वेस्ट. तेजे पेक्षा खुटी चाव पिल्ले बरें. हे पावले आमी आनी हांगासर पळयात हे पार्किंग आसा. शेतान पार्किंग केल्ले भशेन दिसतलें तुमकां. हे पार्किंग एरिया. सगळ्यांत पयलीं हे करात पळय. 4 वरांक 6 पावंड, आख्खे दीस धरतले 12 पावंड आनी व्हडले गाडी बस बी जातले 20 पावंड आनी मोटरसायकलीक 2 पावंड. आनी एप डावनलोड केल्यार एकदम बेस्ट. जाय तेन्ना तुमच्यान एक्सटेंड करपा जाता. हांगाचे भशेन रुल्स रेग्युलेशन आसा. हे बरें दिसता पळोवपाक. हे एंट्रन्स हांगासून. लोक खंय सकयल देंवती आनी थिंगा वचप. आनी ड्रोन शॉट हांगासर तुमी घेवपाक शकना, तें मातशें लक्षांत दवरात. तर हे भाशेन अशी देंवती आहा, मातशें रिस्की आहा चलपाक. बगी बिगी घेवन येता जाल्यार जावपाचें ना. ताचे व्यू पळोवन एकदम जिवाक बरें दिसतलें आनी लोक खुशाम खूश जातले. हे पावले आमी टर्टल डोर म्हणटा थिंगा. भुरगे प्रेम आनी पुश चेर जे कोण येता घेवन येता पळय तांकां हिंगा येवपाक मातशें डिफिकल्टी आसा. म्हटल्यार चड डिफिकल्टी आसा, जावपाचें ना. 2-3 जाण तेजे वांगडा आसा धुकळपाक प्रेम आनी पुश चेर बीन जाल्यार जातले. अशे रोड अशे आहा, शेंकरे भरपूर आसा. म्हणजे एकदम रिस्की अशें मातशें अबड खबड शेंकरे भरपूर आसा. निसरपाचे चान्सीस आसता. ताका लागून मातशें सांबाळून येवचें पडटा. पळय थंयसून ते एंट्रन्स, थंय देंवपाचें, हांगा येवपाचें. सगळे लोक हेवटेन आसा आनी हांव आतां हेवटेन येयला स्पेशली तुमकां व्यू दाखोवपाक. व्यू पळय सारकें इनक्रेडिबल व्यू आहा. भरपूर लोक येयल्ले आसा. आतां सद्या टेम्परेचर म्हणटा ती 35 डिग्री दाखोवपाक लागला. बरें गरम आहा. आतां हांव बी जॅकेट काडटा आनी एक रावंड मारूं येता सकयल. तर हे जालें हांगाचे व्यू. आतां हांव कितें करता तुमकां सकयल घेवन वयता. सकयल्यान कशें दिसता तें पळोवया. एकदम उदीक इतलें निवळ आनी वयल्यान सगळे तेजे भितरले शेळो झाडां बिडां सगळें दिसता पळय ते डोंगर बिंगर. आतां थंय वचून पळोवया आमी आनी फूल व्हिडिओ एकदम एन्जॉय करया. आनी
व्हिडिओ एकटेच पण धाव मान नाकात, लोकांकडे शेअर करा आणि दाखयात हे व्हिडिओ, हे इंग्लंडचे गांव दाखया लोकांक आणि कितले सुंदर आहात ते. आता सकयल वचून पळोवया आमी, चला. हे फावटी हांव भुरग्यांक घेवन येवना, कित्याक म्हाका पयलीं चॅक करपाचें आसलेलें की हांगासर हाडपा जाता काय ना तें. आतां कन्फर्मेशन मेळ्ळें की हाडपा जाता, पण बगी घेवन येवप न्हू, कॅरियर घेवन येवप, तेन्नाच जातलें कामां. बगी घेवन येयल्यार हांगा सारकें जीव जातलो काबार, दुखळून सारकें काबार जातले मनीस. पाणी एकदम थंड आसा, आयसाचें उदक घालना ते भाशेन दिसतलें तुमी. एकदम चिल्ड थंड आहा पाणी, थंडगार. आनी हांगाचे बीच चडान चड शेंकरे आसता, आमचे गोंयचे भाशेन रेम आसना, सारके एकदम प्लेन सपाट. पांयांक भरपूर तुमचे कितें कितें तोपपाक शकता, पण ओवरऑल ब्युटी इज ब्युटी. एकान एक सीन दाखयता तुमकां, एकदम ब्युटिफूल सारकें सिनेमॅटीक वे. पळयात आनी एन्जॉय करात. तुमकां एक ल्हानशी ब्रेक दिता, हांव मातशें भोंवन येता आनी तुमी हे व्यू पळयात आनी एन्जॉय करात. हे तोकाक तुमकां जे दोंगर दिसता न्ही, ते वटेन चलन पासून वयता खुबशे लोक, आनी थिंगासून चलून गेले काय लूलवर्थ म्हणटा थिंगा पावता. हे फूल व्हिडिओ तुमकां हिंदी चॅनलाचेर चड पळोवपाक मेळटले. हांगासर तुमकां शॉर्ट्स दाखयता धाकटेशे व्यू. नायक 78 पळयात. तातूंत फूल बोट रायड आनी बोट ट्रीप ते सगळें दाखयलां हांवें. आनी आतां आमी हेवटेसून पळयता. आतां मागीर तेवटेसून कशें दिसता तेंय तुमकां दाखयतलो. बोट रायड आनी हे ते सगळें केल्लें आसा, भरपूर खर्च केल्ले आसा तुमकां दाखोवपाक लागून, आनी फूल इन्फॉर्मेशन तुमकां हांगासर मेळटलें. हांगासर तुमकां एंट्री टिकेट बी कांय ना, फक्त टिकेट म्हणटाची पार्किंग टिकेट काडपाचें इतलेंच. खुबशे लोक पयस पासून येता हांगासर, कोच आनी स्पेशल बसीस आनी हे ते सगळे करून स्पेशल गाडयो बिडयो करून येता. आनी जर तुमी इंग्लंडान रावता हांगासर एक फावटी येवन पळयात. एकदम सुंदर आहा, एकदम ब्युटिफूल म्हणटा ते ब्युटिफूल कंट्री आहा. यू मस्ट विजीट दीस प्लेस. एकदम अप्रतिम आहा. खुबशे लोक हांगासर येता. एक फावटी हे झलक पळयता न्ही जेन्ना ते जुरेसिक कोस्ट, सगल्यांक हांगासर येवपाचें मन करता आनी बरेचशे लोक प्लान करता हांगासर येवपाक. लेफ्ट सायडीन गेल्यार पयलींचे सीन दाखयले तुमकां हांवें. हांगासून रायट सायडीन गेल्यार तुमकां हे मेळटलें सीन, जुरेसिक कोस्ट. तर चुकय नाकात, इंग्लंडान आहा जाल्यार मातशें पळयात आनी हांगासर येवन पळयात कितलें सुंदर आसा. पळय हे चडाव चडचें पडटा तुमकां हे भाशेन. बगी घेयनाकात, जावपाचें ना तुमचे कडेन धुकळपाक. तर हे आसलेले हांगा बोट रायड बीन हे सगळें आसा, पण बोट रायड तुमी हांगासून बोट घेवपाक शकना. बोट रायड करपाक तुमकां परतून पार्किंग येवचें पडटलें. गाडी घेवन ते सायडीन लिनवर्थ म्हणून कितें जागो आहा थंय वचपाचें, आनी थंय वचून सेपरेट पार्किंग तिकेट काडपाची गरज ना. आतां हांगा जे पार्किंग तिकेट आहा न्हू तुमचे कडेन, तेच पार्किंग तिकेट थंय यूज करपाचें आनी बोट रायड तुमी थंय वचून एन्जॉय करपाक शकता. बोट रायडीचे आनंद तुमी घेवपाक शकता. स्पीड बोट रायड हे ते सगळे आहा थिंगा. ते दुसरे सायडीन देंवन हांव थिंगा वचपाक ट्राय करता, जाता जाल्यार पळोवया. आयचे व्हिडिओ हांगासर कवर करया.
मेळ्या तर दुसऱ्या व्हिडिओन तेन्ना पर्यंत सगळ्यांक देव बरें करूं. तर पळयत रावा कोंकणी TV, तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.